भारतीय क्रिकेट पंगडान 10 वर्सांचो आयसीसी ट्रॉफीचो दुकळ सोपयत T20 वर्ल्ड कप जिखलो। सूर्यकुमार यादवान 20व्या ओव्हरीन घेतिल्ली कॅच भारता खातीर मॅच विनर थारली। आटीतटीचे मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत भारतान हो T20 वर्ल्ड कप जिखलो। कोहली, अक्षर पटेलाचो विराट खेळ तशेंच जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि हार्दिक पांड्याच्या उत्कृष्ट बॉलिंगेक लागून निमाणे ओव्हरी मेरेन रंगिल्ल्या मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिके आड अजापीत करपी जैत जोडलें। 2007 ह्या वर्सा भारतान MS धोनीच्या नेतृत्वाखाला पयलो T20 वर्ल्ड कप जिखिल्लो। भारतान संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण जोडलें। उपरांत विराट कोहली, रोहित शर्मान आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केली। ही आपली निमाणी संवसारीक T20 आशिल्ली। भारता वतीन आपूण निमाणी आंतरराष्ट्रीय T20 खेळ्ळो। बरी कामगिरी करीत आमी जिखले, हें आपलें भाग्य, विराट कोहली अशें उलयलो। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात 1 जुलयाचे सुनावणेक हाजेरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हूण पूजा शर्मान मागणी केल्या। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे SITन पूजा शर्माक समन्स बजायल्लो। तिका 1 जुलयाच्या चौकशेक हाजेरी लावपाचो आदेश दिल्लो, पूण 1 जुलयाचे सुनावणेक हाजेरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हूण पूजा शर्मान मागणी केल्या। आदले वित्त सचिव दौलत हवालदार हांचे अध्यक्षतेखालच्या 3ऱ्या राज्य वित्त आयोगान आपलो अहवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका सादर केलो। गोंयांतल्यो पंचायती, पालिका तशेंच जिल्लो पंचायतीक घटसाण दिवपाच्यो सुचोवण्यो आयोगान ह्या अहवालांतल्यान सरकाराक केल्या। कोलवाळ पुलिशेन शेनवाराक कामुर्ली, कोलवाळे तशेंच हावसिंग बोर्ड वाठारांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयल्ली। ह्या मोहिमेत बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 63 जाणांक पुलिशेन उखल्ले। टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली।
सात धरणांमध्ये साळावली, गावणे आणि चापोली ह्या तीन महत्वाच्या धरणांनी उदकाचो साठो बरोच वाडिल्लो आसा. फाटल्या 2 दिसांसावन व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. उदका संसाधन खात्याच्या नोंदी प्रमाण साळावली धरणाच्या उदकाचो साठो 52% वाडला, जाल्यार चापोली धरण 56% आणि गावणे धरण 68% इतले भरला. NTN शुक्रारा UGC नेट 2024च्या परीक्षेच्यो नव्यो तारखो जाहीर केल्यात. ही परीक्षा आता 21 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या दरम्यान जातली, अशें NTN अधिसुचोवणेन जारी केल्या. ह्यान पयली ही परीक्षा लिखीत स्वरूपांत आशिल्ली, पूण आता ती ऑनलायन माध्यमांतल्यान जातली अशें अधिसुचोवणेत कळीत केला. घाई गडबडीन डेडलाईन सोंपल्या उपरांत जायना म्हूण पणजेचे रस्ते आता एकदाचे उक्ते जाल्यात. मात रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथींची कामां अर्दवट आसात. रस्त्यांच्या दोन्ही वटेन खोल आशिल्ल्यान अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच पार्किंग स्पेस नाशिल्ल्या कारणान रस्त्यांच्या दोन्ही वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान रस्त्यार गाडयो चलोवपाक सुवातूच उरूना म्हूण लोकां मदीं निरशेवणी. म्हापशा बाजारांत हालीं भिकाऱ्यांच्या आंकड्यान बरीच वाड जाल्या. ह्या भिकाऱ्यांक लागून दुकान धनियांक तशेंच बाजारांत सामान घेवपी लोकांक सामान घेवपाक त्रास जाता. सान भुरगीं लेगीत भीक मागतना दिसून येतात. हे संदर्भात कितें तरी उपाय काडचो म्हणून लोकांची मागणी आसा. खालसा वाडा हरमल वाठारांत सेंट पीटर आनी पॉल हांचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या वाठारांतल्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन हे पारंपारीक फेस्त पदां तशेंच घुमटां वाजयत आनी नाच करीत उमेदीन मनयले.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. धावी नापास जाल्ले विद्यार्थी कितें करतात हाचो अहवाल दर एका स्कुला कडेन मागला, असो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. त्या विद्यार्थ्यांचे वर्स फुकट वचचे न्हय, हे खातीर ITIचे शिक्षण घेवन 10वी पास जाल्ले प्रमाणपत्र तांकां मेळपाक जाय. तांकां फुडारा खातीर दिका दिवपाचो आमी यत्न करतात, अशें मत मुख्यमंत्र्यान मांडलें. सांखळे कारापूर वाठारांतल्या डॉ. KB हेडगेवार विद्या मंदिर हायस्कुलाच्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. कळसा बंडुरा प्रकल्पा संदर्भात कर्नाटकान हालचाली सुरू केल्ल्यो आसात. या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेवन तांकां कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र सादर केलें. कर्नाटकांतल्या कित्तूर भागांतल्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर हो यत्न आशिल्ल्याचें सिद्धरामय्यान सांगलें. घर मोडपाच्या प्रकारावयल्यान आसगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. हे घर कोणाचें तशेंच जाग्याचो मूळ धनीक कोण अशे प्रश्न लोकांनी ग्रामसभेत उपराशिल्ले. ह्या प्रस्नाक जाप दितना सरपंच हनुमंत नायकान सांगलें की हे घर आगार वाडेकर फॅमिलीचेच खंय. घरपट्टी आनी हेर बाकीचे डॉक्युमेंट तांच्याच नांवार आसात. ह्या नादी हे घर बेकायदेशीर आसत जाल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी कांय जाणांनी केल्ली. आयतारचे ग्रामसभेत हो विशय गाजलो.
आयतारा पोंबुर्फेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी वेगवेगळे प्रश्न मांडले. मात पावसा पयलींच्या कामाच्या विशयावयल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायतीन पावसा पयलीं गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान डेंग्यू मलेरिया सारखी हेर दुयेंसां पातळपाक लागल्यात. तशेंच खंयच्याय प्रकल्पाची सखोल चवकशी करिनासतना प्रकल्पाक मान्यताय दिता असो थळाव्यांचो आरोप. MRF शेडीच्या प्रस्नाचेरूय तिडक उक्तायली. ह्या वेळार सरपंचाच्या बदलीची मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. एक्सिस बँकेतूच बँक खाती उघडपाचे निर्देश दिवपी शिक्षण खात्यान शाळा आनी शिक्षण संस्थांक जारी केल्ले परिपत्रक हे भाजप सरकाराच्या खासगी बँकांक उर्बा दिवपी आनी राष्ट्रीयकृत बँको सोंपोवपी धोरणाचो पुरावो जावन आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे परिपत्रक बेगीनूच फाटीं घेवचें अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव हांणी केल्या. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे अंतर्गत राज्यातल्या सगळ्या उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांक शिक्षकांनी फुडल्या शिक्षणाविशीं योग्य मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. खूब फावट भुरगीं चुकीच्या क्षेत्राची निवड करतात आनी उपरांत नोकरी मेळप कठीण जाता अशें मुख्यमंत्री उलयलो. म्हापशा मार्केट वाठारांत वाडपी चोरयो आनी हेर वेगवेगळे विशय घेवन म्हापशा मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी म्हापशेच्या उपाध्यक्षांची भेट घेतली. पुलिसा कडेन मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मांडिल्ले वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले. मार्केटांतल्या दुकानधर्यांनी कितें जतनाय घेवची हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले अशी म्हायती म्हापशेचे उपअधीक्षक संदेश सोळणकर हांणी दिली. उद्देगीक वसणुकेंतल्या नियोजीत घनकोयर वेवस्थापन प्रकल्पाचो निशेध करपा खातीर नुव्याच्या थळाव्या लोकांनी वेर्णा मोर्चा काडलो. तशेंच घनकोयर वेवस्थापन प्रकल्पाक पुराय विरोध केला. हो प्रकल्प उद्देगीक वसणुकेंतल्यान फकत 350 मिटराचेर आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें.
कला अकादमीचो गाजपी विषय फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या कलाकारांनी कला राखण मांड फोरम तयार केला. ह्या फोरमा वरवीं कला अकादमीचे विशय घेवन आंदोलन करतले. ह्या आंदोलनाक मंगळारा 2 जुलैच्यान कला अकादमी कडल्यान सुरवात करतले. उपरांत कला अकादमीच्या कामाचेर श्वेतपत्रिका काडची अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतले. तशेंच कला अकादमीची वास्तू राखपा खातीर कलाकारांनी आंदोलनात वांटो घेवचो अशें आवाहन कलाकार देविदास आमोणकर हांणी केलें. दर वेंचणुकेक नवे पत्रकार तयार जातात. वेंचणुकेच्या वेळार उमेदवारांकडे वचून बातमी करता अशें सांगून पयशे घेतात. ताका लागून अशा तात्पुरत्या पत्रकारा खातीर पत्रकारितेत काम करपी पत्रकारांचेर अन्याय जाता. हे प्रकार बंद जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बामणभाट मेर्शे चलपी बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डात क्लोरिनाचे गळटेक लागून 6 जाणांची भलायकी इबाडिल्ली. तांकां बामणेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांतूय भरती केली. हे फाटभुंयेर आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्या सयत ह्या भंगार अड्ड्याची पळोवणी केली. हो गॅस नेमको कसलो हाची चवकशी करतलो तशेंच लोकांचे मागणे प्रमाण हो बेकायदेशीर अड्डो मोडून उडयतलो अशें आमदारान पळोवणे उपरांत सांगलें. आसगांव घरमोड प्रकरणांतल्यान गोंयची कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाल्ल्याचें स्पश्ट चित्र दिसून आयलां. भांगसराचो भंय दाखोवन बिगर गोंयकार कशा पद्दतीन गोंयकारांचेर दादागिरी करतात तेवूय ह्या प्रकरणांतल्यान उक्ताडार आयलें. आतां तरी मुख्यमंत्र्यान राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था सुधारपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फोग काडलो. ह्या प्रकरणाचेर विधानसभेतूय उजवाड घालतले अशेंय ह्या वेळार युरीन सांगलें. वज्री मडकय पेडणे हांगा पार्क करून दवरिल्ल्या 4 चाकयेचेर झाड कोसळ्ळें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान गाडयेन कोण नाशिल्ल्यान व्हड जिवीत हानी टळ्ळी.
शेनवारा पार उस्कामा बॉलेरो जीप आणि अर्टिगा कारमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 7 जाण जखमी जाले. हातूंतले 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसात. कांय वरां उपरांत फर्मागुडी GVM जंक्शना लागसार रस्त्यावयल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडलो. सध्या विद्यार्थ्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत पुरातत्व खात्यान शिवोलच्या ओशेल वाठारांत आशिल्ल्या पोरण्या झऱ्याची पळोवणी केली. ओशेलच्या ह्या पोरण्या झऱ्याचे संवर्धन जावपाची गरज आशिल्ल्यान ही पळोवणी केल्ल्याचें कळटा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात.